क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन घडून हाडटात ग्लोबल गोंयचो आवाज. हॅलो, कशी आसात सगळीं? सोजमता तुमी सगळीं बरी आसतली म्हणून. हांव जॉनथन दिनीस जॉनी बॉय, क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन आख्ख्या संवसाराक गाजलोल्या ग्लोबल गोंयचो आवाज हाचो चीफ कॉर्डिनेटर. तसोच ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत टॉप 12 काउंटडावन हाचो होस्ट. तर सुरू करूया ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत संवसाराक गाजलोल्या ग्लोबल गोंयचो आवाज टॉप 12 काउंटडावन. तर ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत टॉप 12 काउंटडावन 12वे पावंड्यार आसा ते कांथार गावपी गोंयचो बरो एक तरणाटो वयर सरता बरो थाळो दिवन आपल्या थाळ्याचो स्टीफन गोम्स. ताका सांगात दिला बाय रोझेन. ह्या कांताराक संगीत दिला गोवा लॉकर्स. कांताराचें नांव यो मोगा. तर आयकोयात आनी पळयात 12वे पावंड्यार आसा ते कांथार यो मोगा. Ona som tonspånga Dados gajcie parę borec mala Dziwo mozo Nacna uda Tu ci skocham Sopna sopneka Jo moga tu karzan mocia Jo moga tu goka mocia Jo moga tu karzan mocia Jo moga tu Yo moga gopat mocia. Yo moga काळजात मोच्या. यो मोगा या कांथार असलेले 12वे पावंड्यार. आता 11वे पावंड्यार आसा ते कांथार वावर गुरजेचो. वावर गुरजेचो हे कांथार गायला बाय वेलेन्सी दे कलांगूट आणि बाब नेवल फरेरा. हाका संगीत दिला बाब नेवल फरेरा. तर आयकोया आणि पळयात 11वे पावंड्यार आसा ते कांथार वावर गुरजेचो. कितें जाला मोगाची कोरकानी कित्याक तोंड तुवें केलाय काय तुझे लागी 20,000 मागलोले दिताय वो ना ते कळोंक जाये 20,000 तुका दिवंक मोजान जावचें ना बायले पोट्टा तुज्या पाये तूं सांगता तितले हांव आयकोत जाल्यार विकेक बसचो पडटलो हांवें. इतान केन्नाच काम पोरूक ना काराक सान पासून केन्नाच मारूक ना. पूण आतां सगलें करचें पडटलें आनी कांयच ताका उपाय ना. कामांक तूं वच फाटी सोरोन फायदो ना. दुडू तूं जोडटेलें हातून दुबाव ना. उपरांत जाय तशें दुडू मोड तुका कोण विचारतलो ना. इतिहासीक उगडास दवरला बाब क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन हाणी घडून हाडून ग्लोबल गोंयचो आवाज 7 आणि 60 व्हिडिओज एकेच फावटी युट्यूबार अपलोड करून इतिहासीक जाला. आता 10वे पावंड्यार आसा ते कांथार पयलो मोग हे कांथार बरयला गोंयच्या फामाद बरोवप्यान नेविस ओलिवेरा. हाका संगीत दिला बाब शॅरन डिसोजा. ह्या कांथार गायला बाय सिमरन वाज. आणि ह्या कांतारात भाग घेतात बाब रीज खाबरा आणि वेलक्या डायस. तर आयकोया आणि पळयात 10व्या पावंड्यार आसा ते कांथार पयलो मोग. तुवें हाताक मोज्या तोल्ला तेदना ताना तूच दुवूंक ना. तुवें वेंग मारलेली उसोत म्हणून दोगूच जावंक ना. तुवें किस दिलोलो ताग वचोत म्हणून तोंडे पुसूंक ना. तुज्या मोगान पडला त्या दीस पासून जेवणूच जेवूंक ना. तुजी वाट पळोवन पळोवन न्हंय गेले रे व्हांवून. दर्यांतल्यान येपेवून वचरेक रातरावून गोंया गोडसोल्यार पावून रगतूं यो रे देवून. चोरया मेवून म्हाका बोटीर व्हरपवून. वाट पळोवन दोळे गेले रे वोवून दोर्यांतल्यान ये पेवून एक रात वचरे रावून. पयलो मोग हे कांथार असलेले 10वे पावंड्यार. आता 9वे पावंड्यार आसा ते कांथार
तुमकां मान बागोयता. तुमकां मान बागोयता हे कांतार गोडपी सजो लुईस. हे कांतार गावपी बाय डॉरली रॉड्रिगीस, डिलेटा रिबेलो, ॲशली रिबेलो. ह्या कांताराक संगीत दिलां बाब शेमेन डिसोजा. थोर आयकोयात आनी पळयात नवे फावड्यार आसा ते कांतार तुमकां मान बागोयता. परत येताना सगळीं आमी आसतात नेणार. थोडे भौशीक तो सोजमोता आपूण जाणार. तोरी आसतना शिकलेले वागता चालल्या पोरींचोन भायर. बरें जिवीत दिवपी जेजू आमचो सोरवोणार. माय पाय आमकां वाडोयता ती कोणोन पोतात. कितें बरें हें कितें वायट घालता आमच्या मनार. शार्याचें दूद आमकां दिता करून आमकां आपल्या कागयान. रीण फारीक करूंक जायना दवरया आमी मनार. गोंयचो आवाज हाच्या 8व्या पावंड्यार आसा ते कांतार डायवस. डायवस हे कांतार गोडपी आनी गावपी बाब फ्रँक खार. ह्या कांताराक संगीत दिलां बाब नॉर्मन कार्दोझो. थोर आयकोयात आनी पळयात 8व्या पावंड्यार आसा ते कांतार डायवस. डायवस उतर चालते जाला या समाजान. डायवस कितल्याचे जिवीत लिपला काळुका. डायवसिताय फुडले जिवीत सारूक सुका. डायवसितोच फामिली मोदे व्हडले तुफान. डायवस म्हणजे आमचे भाशेन घोटास्पो. तांच्या मोदे उबी फोटांनीक दुस्पो. तोडतीन वचोन तोडटात ती एक बोट. नोको आसतात कोऱ्या मोगाची किंमत. नोको आसतात कोऱ्या मोगाची किंमत. आतांच आयकोला ते कांतार डायवस. डायवस हे कांतार 8व्या पावंड्यार आसले. थोर 7व्या पावंड्यार ग्लोबल गोंयचो आवाज आसा ते कांतार शेमाय शेफाय. शेमाय शेफाय हे कांतार गावपी बाय अलिसिया डिसोजा. हे कांतार गोडपी फादर सावियो कोस्ता. आनी ह्या कांताराक संगीत दिलां बाब फिवन क्रूज. थोर आयकोयात आनी पळयात 7व्या पावंड्यार आसा ते कांतार शेमाय शेफाय. आमी आमची डॅडी मम्मी आनी हांव तशी जाणटी श्यामा शापाय. सगळीं एकवटान रावता आमी कितलीं दादोस्ताय. श्यामाय म्हजी सांगता म्हाका काणयो. शापाया पुरबाय म्हणटा बाय. आमोरी जातूच सांगाता सगळीं बसोन देस कोताय. देवा आर्गां दिता म्हाका दिली म्हूण श्यामाय शापाय. एकisनार म्हूण ती कोता म्हजी चोडा पुरबाय. हांव जाचो मोग कोता ती म्हाका सोदान जाय. मागता देवा तांकां दिवची सावधानी कोताय. आतां 6व्या पावंड्यार आसा ते कांतार फॅशन. फॅशन हे कांतार गोडपी बाब गॅस्पक्रास्टो. हे कांतार गावपी बाय एस्पेरांसा आनी गॅस्पक्रास्टो. ह्या कांताराक संगीत दिलां बाब शाऊ आल्मेडा. थोर पळयात आनी आयकोयात 6व्या पावंड्यार आसा ते कांतार फॅशन. Fashion, fashion, nowe, nowe fashion. Disan diseta ek fashion. Tension, tension, सगळ्यांक व्हडलें टेन्शन.
sweetness of new generation. जाऊन आमच्या असले एक काजार Let's go म्हूण बायल कोरी बेजार ओपनेर हॉलो कसलो चिकार वेडिंग मात चलतालो जोरात काय बरे वचनाचो गोंयकार मेलोडियस व्हॉइस बरे संगीत बरे कांतार वर्सा तेरा हे कांतार घडपी बाब झेफिरिनो रॉड्रिगीज कांतार गावपी बाब हॉली रॉड्रिगीज आणि ह्या कांताराक संगीत दिला बाब न्यूमन थोर फोड्यात आणि काय खोयात 5वे पावड्यार आसा ते कांतार वर्सा तेरा Pirai moci voi sopon ti bara Ditiți vorsa lagliat macatera Sucuci bogce desta urtea mora Mama dara multa ducoia sta pora Dolea mucar cința ce ronchielta Bore toșeț noște vițar zolta Mobile secret soro burghia ta gheta देवाचे नाव घेतल्यार सगळेच नो पळय जाता मोबायल सिगरेट सोरो भुरगीं आतां घेता देवाचे नाव घेतल्यार सगळेच नो पळय जाता तू मनशा जिवीत लांब तुझे आसा देव तुझे दीस मेजता ही खबर ना तुका तू मनशा जिवीत लांब तुझे आसा देव तुझे दीस मेजता ही खबर ना तुका तू मनशा हे कांतार चवथ्या पावड्यार आसा तू मनशा हे कांतार घडपी बाब एडविन पिंटू हे कांतार गावपी बाय विक्टोरिया आर दा कॉस्टा ह्या कांताराक संगीत दिला बाब शॅनन डिसोजा थोर फोळ्यात आणि काय खोयात चवथ्या पावड्यार आसा ते कांतार चीन तू मनशा संवसारान तूं आसतना मनशा चिंतून पळय देवान मोग दिल्या तुका दुसऱ्यांचे वायट करून तूं चिंत्ता मात पूण सोदलो ना तुका अशें केल्यार सारी कोण मेवलेले तुका तूं मनशा जिवीत लांब तुजें आसा देव तुजे दीस मेजता ही खबर ना तुका तूं मनशा जिवीत लांब तुजें आसा देव तुजे दीस मेजता ही खबर ना तुका ह्या कांतारा वयर जायती सुजमिकाय आसा कांताराचें नांव सेलिब्रिटीज कांतार गावपी एस्पेरांसा आनी गॅस्पर क्रास्टो कांतार घडपी गॅस्पर क्रास्टो कांताराक संगीत दिला बाब फ्रांसिस्को फर्नांडीस थोर फोळ्यात आणि काय खोयात 3ऱ्या पावड्यार आसा ते कांतार सेलिब्रिटीज Nastana tu inspira con tu vosendo con moron veta ya mushato kenna sugras wotona फुटबॉल खेळांनी नाव दवरला गोवा बेंगाल पंजाब केरला पुलीस म्हूण टीम आसली फामाद एके गांवांत टिमी खेळो हँडसम खेळ गोडी जायती वर्सां इंडियेक खेळलो नेता गाडये पोंदा जीव ताणें सोंपयलो चिंतल्यार दिसता फोकां ग्लोबल गोंयचो आवाज प्रेझेंटेड बाय क्रिस हार्मान प्रेझेंटेशन गोंयच्या आणि कोंकणीच्या मोगा खातीर हाका सांगात दिला सर सॅमी तावारीस बाब गॅस्पर क्रास्टो फ्रँक फुर्तादो बेलिसिया रॉड्रिगीज रिचिका सेराव आणि तसोच हांव ग्लोबल कोऑर्डिनेटर जॉनथन डिनीस जॉनी बॉय आता 2ऱ्या पावड्यार आसा ते कांतार आयकोंक तुमी तयार आसात न्हय तर आयकात 2ऱ्या पावड्यार आसा ते कांतार आमची जाणटी आमची गिरेस्तकाय आमची गिरेस्तकाय कांतार घडून हाडला बाय वायलट फर्नांडीस कांतार घडपी बाब पास्कुआ कांतार गावपी वायलट फर्नांडीस कांताराक संगीत दिला बाब लॅनॉय गोमॅंडीस
थोर आयकोयात आणि पळयात. दुसऱ्या पावड्यार आसा ते खातार आमची जाणटी आमची गिरेस्त खाय. देवान मनशाक आपल्या सारको रचून वाडात चोडाक ताका हुकूम घालून मनशाच्या जुवो कसो चिरूंक जायना. मनीस एका कुटुंबांत चलमोन बरी रीत रोवीस ताका मेळोन सोनवार रावन पास्ट वखदां कित्याक समजना. पावड्या कुयचे खातार कोणाचे खातार आसा ते आयकोचे आदी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक. क्रिस आर्मान बाब म्हणटा भाग घेतल्यांक दिनू वाचता तुमकां सगल्यांक लायक्स शेअर्स कमेंट्स मारतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव क्रिस आर्मान बाबाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका ही संदी दिली म्हणून होस्ट करूंक. तर आतां पयले पावड्यार खुंयचे खातार कोणाचे खातार कितें आसा तें तुमकां जाणा जावं. आयकात सांगता फुडें पायांनी धूव म्हणटा सोल्फाचो वालोर. थोर आयकात पयले पावड्यार आसलेले खातार सोल्फाचो वालोर गायता बाब हेनरी लोबो आनी ताची धूव क्लॅरिसा लोबो. तुवे मोजे कितें तूं वाजोयताय इन्स्ट्रुमेंटाचें नांव विचारूंक ना सारको जबाब दिना तोर वाजोयत दोन. कित्याक डाळा बेश्टो तुजा वोताय प्रॅक्टीस कोत्ता टिक टिक तुजे गोरबोन. तूं बरें म्युझिशियन जावंक सोदताय तो पयलीं सोल्फा घे बाय शिकोन. सोल्फा कित्याक शिकपाची म्हाका गरज ना ताची काय बरें वाजोयता देखून. आतांची चेडवा चेडे आपलेच बोलयता वडे कोणाचेच मानिना न्हू तो. मॉडर्न म्युझिक आताचे तुमचे तायना घडपाचे देखून मागताय आमचेर वांकून. वांकोर मारूंक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गो रोगतान तूं नकळोय सोल्फाचो वालो. वांकोर मारूंक न्हय दुस्मान म्युझिक बोल्ला गो रोगतान तूं नकळोय सोल्फाचो वालो.